आमकां कॉल येयलेलें 10:18 आतां सकाळचें लुशियन बिल्डींग लास्ट फ्लोरा कडेन उस पेटला म्हणून. सो इमिजिएटली आयले ते सांगता कितें भायल्यान तांचें डेंटिंग चालू आसलेलें. अक्षय एसिटिलीन गॅस यूज करताले. सो तो म्हणटा हिंगा लिकेज जाली अक्षय एसिटिलीन तेन्ना सडनली भितर वच गेलो. सो भितर तेंचें सगळें सामान टायर आनी सगळें हेचें सारकें करपाचें सगळें स्पेअर सगळें भितर आसलेलें. बॅटरीज एवरीथींग. सो इमिजिएटली ताका उच घेतलो. सो उच घेतलो तेंच्यान काय करूंक जावना. ते जालें तें म्हणटा एकदम वायट जालां. हांवें म्हाका जाता तितलें हेल्प केलें. बालद्यान उदक मारलें. तो ओनर नासलोलो. मागीर फायर ब्रिगेड आपयली आनी तें बंद करता. हय 9:30 सुमार हांव वयर रावन सूस तेन्ना गॅस वेल्डिंगाक आवाज येतलो ते भाशेन आवाज आयकलो. चोयलो सगळो धुंवर धांवन येयलो सगळो. आज फायर ब्रिगेड येयलो हिंग सर्वीस सेंटर एक आहा ते कार सर्वीस. तो आपल्यागे प्रेशर घेवन उदक मारलें तेणें. मडगांव सिग्नल आतांच्या फाटल्यान एक कार डेंटिंग गॅरेजीक उजो पेटलो. तांचो एक कामदार उजो घेवन काम करतना ते वस्तूक उजो पेटलो आनी तो उजो आख्या शॉपाक लागलो. शेजारच्या शॉपकारांनी जायतो प्रोच केलो उजो पालोवपाक. ते उपरांत फायर ब्रिगेडीक आपयन हाडली आनी फायर ब्रिगेडीन तो उजो आतां कंट्रोलार हाडला. अजून फायर फायटींग प्रोसेस चालू आसा आनी आख्खी गॅरेज त्या उज्यान लासून काबार जाल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबीर डायस.